जेजून दोन पावटी दारां दांपोवन असलेले पर्यंत भियेन आशिल्ल्या शिसांक येवन दिश्टीक पडचें आनी शांती तुमकां म्हणून धैर्यान भरचें आनी पवित्र आत्म्याक दिवचें आयची सुवार्ता विवरिता. सगळ्या आईच्या शुभ वर्तमानान तोमासान सतमानचे प्रक्रिये विशीं चड वस्तू दिला. जेजू आयिल्ल्या वेळार शिसां संगी नाशिल्ल्या तोमासान आमी जेजूक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी सांगतना सांगची उतरां भोव महत्वाची. तो ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना म्हणालो. हांव सुवार्थेकाराक जेजूचें भालयेंत उक्तल्लें कडवळ आनी किळ्यांचे गुर्त आसचे ताचे हात बारीस प्रमुख जातात. तेंच जेजून तोमास नाशिल्ले तवळ दिश्टीक पडतना हेर शिसांक दाखयल्लें आनी ते सतमानल्ले. आतां तोमासान सांगच्यांत ताच्या दुबावाच्या की जेजूच्या कडवळाक आनी हातांक चड महत्व वचूंक जाय. जेजून तोमास शिसां संगी आसतना दिश्टीक पडून परत उत्सारची उतरांय कडवळा आनी हाता संबंदीत आसात. हे भोव प्रमुख गुर्तू कुर्सायिल्ल्या जेजूचे, गुर्तू जेजूच्या कुर्सा मोरणाचे. हेच गुर्त ताच्या पुनर्जीवनपणाचेय वय. जेजू पुनर्जीवन जाला मात्र न्हय, कुर्सार किळायलोलो आनी कुर्सार मेल्लो जेजू जीवन जाला म्हणलें महत्वाचें. हाका साक्षस कुर्सार किळायलेल्या आनी मोरणान तावन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक सतमानचें. सुवार्थेन सांगलेल्या प्रमाणे हेंच सूत्र सासणीक जिवीत जोडपाचें. पळयल्ल्या शिसांक मात्र न्हय, पळय नासल्या आमकांय कुर्सार किळायलोलो आनी कुर्सार मेल्लो जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण सतमानचें, सासणीक जिवीत जोडून दिवचें सूत्र आनी सत.